विसवा उपरांत तुमकां येवकार. खोला वाठारांतल्या खाकाळा दर्यावेळेर देवमासो मरून पडला. तो कुशिल्ल्यान सगळ्याक वास मारता. ताचे अवयव दर्याच्या ल्हारांनी सगळे कडेन व्हांवन गेल्यात. देवमासो तसोच पडून उरल्यार पर्यावरणाक तें सामकें घातक अशें पर्यावरण मोगी अजीत पैंगीणकार म्हणटा. ही पळयात खोला वाठारांतली खांकळा दर्यावेळ. हरशीं हांगा लोकांची गर्दी आसता. मात कांय दीस जाले ह्या वाठारांत लोक येवप कमी जाल्यात. ह्या दर्यावेळेचेर देव मासो मरण पडिल्ल्यान सगळ्याक घाण वास मारता म्हूण हांगा लोक येवप कमी जाल्यात. लोक म्हणटात ह्या देव माशाक थंयचो बेगीन हालोवचो. हांगा एक देवमास पडलेलो आसा म्हणजे तो कुसोन आतां घाणी जातली. हो मेल्लो देवमासो बेगीन काडलो ना जाल्यार ताच्या अवयवांचो दुरुपयोग जातलो. तशेंच पर्यावरणाचेर ताचो वायट परिणाम जातलो अशें अजीत पैंगीणकार म्हणटा. हालींच्या तेंपाक अशे हे दुर्मीळ माशे पळय आसात ती ते अशे मरपाचे प्रमाण खूब वाडल्यात. म्हाका दिसता कितें की नाका आशिल्ली कारखान्याची उदक म्हणा नाफ्ता सारकी उदक दर्यांक सोडटा. मासो सारको अशे प्राणी मेले पण जेन्ना कळना फुडें संबंदीत खातीं जीं आसात वन खातें सारकें किंवा पशुसंवर्धन खातें ह्या खात्यांनी ती दखल घेवन ताजी विल्हेवाट लावपाची दृश्टींतल्यान प्रयत्न करपाक जाय. कित्याक तो त्या वेळेचेर लोक ट्युरिस्ट येतात, पर्यटक येतात, देशी विदेशी पर्यटक त्या नांवान येतात. ते घाण इतली पसरिल्ली आसा थंय ताका लागून तितली वातावरणाक प्रदुशण जावपाक शकता. त्या दर्यावेळेर गेल्या 10 दिसां पयलीं हो देवमासो जो मरून पडिल्लो आसा तो पयस लोकांक दिसतालो, पण आज हो देवमासो काठार येवन पडिल्लो आसा. थळाव्या लोकांची मागणी आसा की बेगोबेग ह्या पंचायतीन तेजो कितें विल्हेवाट लावची अशी थळाव्या लोकांची मागणी आसा. प्रिव्हेंट मिडिया खातीर खोला काणकोणच्यान बबेश करता. ताळगांव फुटबॉल स्पोर्ट्स क्लबान स्पार्कलिंग क्लबाक 3-8-2 गोलांनी मारले. ही सर्त कुंभारजुंवेच्या रामभुवन स्पोर्ट्स क्लबान दवरिल्ली. कुंभारजुंवेच्या रामभुवन स्पोर्ट्स क्लबान आयतारा फुटबॉल मॅच दवरिल्ली. ह्या वेळार ताळगांवच्या फुटबॉल स्पोर्ट्स क्लबान स्पार्कलिंग क्लबाक 3-2 गोलांनी हरयले. ताळगांवच्या दिनेशान 3 गोल केले. स्पार्कलिंगच्या नाना आनी नितेशान दरेकी एक गोल केले. ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हूण कुंभारजुंवेचो आमदार पांडुरंग मडकयकाराचे हस्तुकी जैतिवंत पंगडाक इनामां भेटयली. ही पळयात मॅचीची कांय खिणचित्रां. कुंभारजुंवेच्यान आमचो खेळा खबराकार निखिल परेरा आणि चलचित्र खबराकार सनी नार्वेकार. नामनेचो गायक आनी संगीतकार भुपेंद्र हजारिकाक शेनवारा मुंबय मरण आयलें. ताच्या मरणाची खबर पातळटनाच पुराय आसामांत दुखवटो पातळ्ळो. घरांनी लोकांनी मेणवाती पेटयल्यो. हजारिकाक सिनेमळावेल्या नामनेच्या लोकांनी आर्गां ओंपल्यात. सोमारा ताचे कुडीचेर गुवाहाटींत निमणे संस्कार जातले. आयचो आमचो व्हिडिओ भुपेंद्र हजारिकाचे यादीन. ताका आर्गां ओंपी तें खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.